고백이 로순다야 봄의 소라 와가라 쉐간시 리누이로 내와솔 이다가야 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हाका भावा भयणीनो, आजच्या वाचपान पयल्या वाचपान सांत पावलो आमकां But once bored and tired of it, he would return to the reality and feel sadness and aridity of spirit. On the contrary, when he thought about the possibility of imitating the austerities of the saints, he experienced lasting and intense happiness. My dear friends, each one of us also can experience these things. You know, material things are good. Jesus is not against the material things, but too much of accumulating it and depending our life on it is a problem. Sometimes, if we are too much attached to it, then we go away from God. We don't give God the priority. So that's why Jesus rightly says in the gospel also, he calls the man you fool, describing those who only have earthly and selfish goals. No. So let us ask ourselves and see, what is it that we fill our life with? What is it that we fill our hearts with? Are we filling it with too much of earthly possessions? Listen to the prayer we sing. Sanctify our sacrifice from heaven above. Draw us close to you, we pray, by the bread we give this day. May we live by this great mystery of love. Take this bread and take this wine, offered to you, Lord divine. Take our hearts and make them yours, O Lord, we pray. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept your sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Grant us, Lord, we pray, a sincere respect for your gifts, that through the purifying action of your grace, we may be cleansed by the very mysteries we serve. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For just as through your beloved Son you created the human race, so also through him with great goodness you formed it anew. And so it is right that all your creatures serve you, all the redeemed praise you, and all your saints with one heart bless you. Therefore, we too extol you with all the angels, as in joyful celebration we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread, and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it.
For this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri, our Bishop, Simeon, our Auxiliary Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but Only say a word, and my soul shall be be healed. D94, Yours is the Kingdom, page 139. Page 139, D94.
Yours is the glory evermore. Lord, forever, Lord, forevermore. From the ends of all the earth and up beyond the stars, gathered in your presence we are one. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory evermore. Lord, forever, Lord, forevermore. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory evermore. Lord, forever, Lord, forevermore. One in the bread we break and one in our concern. One with you we celebrate this day. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory evermore. Lord, forever, Lord, forevermore. The Son of Man has come to give his life as a ransom for many. Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that benefiting from participation in heavenly things, we may be helped by what you give in this present age, and prepared for the gifts that are eternal. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Acts 22. Prayer to Saint Francis Xavier shall say together, O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation.
That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in spirit. Amen. Acts 22, page 360. This is the day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. जेजू मोगाच्या आकट्या आमच्या काळजांनी तूं आसाय आनी आमकां तुज्या मोगाच्या उज्यान तूं पेटयत आसाय.
प्रत्येक सुस्कारांत तूं आमचे भितर कुडींत मनांत आत्म्यांत काळजांत भरोन येताय आनी आमचे सोबे आसा तितले आमच्यान तुजे सोबे ते रिकामे करूंक जाता सुस्कार भायर सोडटना तुज्या नांवान ते आमी भायर काडटा जेजू आनी तूं आमकां तातूंतली सुटका दी वायट आसा तें आनी बरेंय आसा तें सगळें तुका समर्पीत हांव प्रत्येक सुस्कारांत आनी आतां दोळे धांपून आमी साश्टांगी भितरल्या भितर ताची सुरशी पडया पांयांचेर आमची तकली दवरया आनी हें मागणें भेटोवणेचें समर्पणाचें आमी काळजांत थावन म्हणया गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन दोळे उक्ते करून आतां आमी आमचे दोळे ताचेर थिरावया सांतिस्मू साक्रामेंतान आसलेले जेजूचेर हो भावार्थ आमी जियेता हांव की जेजून आमची सगळ्यांची पातकां आपणेचेर घेवन तो मेलो सगळे कश्ट दोग ताणें म्हज्या पातकां पासून सोंसले आनी पुनरुज्जीवन जावन म्हाका ताच्या प्रमाणीकपणांत भाग ताणें दिलो ताका लागून म्हजें जिवीत हांव म्हजे वस्तूंगी जियेना जेजू सोबेन जियेता हांव आनी बापाचेर हांव भावार्थ दवरतां जशे भाशेन अब्रामांत याह्वेचेर भावार्थ धरून तो सांगता पळय तें ताणें मानलें आनी ह्या भावार्थान तो जियेलो खूब वस्तू ताका दिसनासलेल्यो त्यो घडनासलेल्यो पूण तो डगमगलो ना ताचो विस्वास देवाचेर सारको अखंड आसलेलो देव जाणो कितें म्हणटा पळय तो ताणें म्हाका म्हणलां मनशा कुळाक म्हणलां देव जाणो आमी फकत सत मानूंक जाय की बापान आमकां पातकांतली सुटका दिली आनी जेजू सोबें आमचें नवें जिवीत आतां आमी जियेता जेजू खूब पाटी आमी हे भाशेन जियेना आनी संवसारीच राट्यावळींनी आमी आसा हांगसरूच रावंक आयिल्ल्या भाशेन सगळें तुका समर्पिल्लें आसा जेजू आनी आतां भितरल्यान ह्या स्वतंत्रपणांत सगळ्या मनशा कुळाक तुजे सोबें आसलेल्यांक आमी तुजेच सोबें दवरता ह्या मागण्यांतल्यान कितलीं झुजां घेर्रां आख्या संवसाराक चालूच आसा बंद जायना पूण इनोसंट लोक सगळें वायट हें भोगता तूं सगळें हें पळयताय तुजे कश्ट दोगान तांकां सगळ्या जाणांक तुवें भाग दिलो आसा कित्याक पातोक आजून पर्यंत सगळ्यां सोंपें वावुरता आमकां इफेन्नान व्हरच्याक आनी हाका लागून आमी एकामेका सोंपें इफेन तयार करता आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान कित्याक ह्यो चाली आमच्यो तुजे सोबें उपजवना तेन्ना आमी फकत आपस्वार्थीपणान जियेता
आनी दुसऱ्यांक आमी मागीर खोंतींत घालता आनी तांचें जिवीत आमी कासावीस कोत्ता. जेजू हें सगळें तुजे सवें दवरता आनी संवसाराची शांती पासून आमी मागता. न्हयच संवसाराची पूण आमच्या प्रत्येक कुटुंबांत तूं शांती हाड जेजू. आमी जाणो कशे भशेन आमच्या घोराब्यांत सुसेगाद शांतीन मोगांत रावंक जायना, कित्याक हें देंवचारान घडोवन हाडलेलें आसा आमचे भितर, तें पातोक आमकां आडायता. हाका लागून ह्या भावार्थान सोत मानून सगळीं बरीं जालीं म्हणून ह्या विस्वासान आमचें जिवीत आतां आमी सारूंक तुजी कृपा मागता. आनी ह्या तेर्सांतल्यान जेजू तुजें जिवीत आमचे सगळें उदीक आकारून हाड आनी आमी तुजे बरोबर आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आनी आसण्यांत आनी आज पडवच्या राखणे खाल सायबणम्याची विनोतीन आनी सगळ्या संत भक्तांच्या विनोतीन भाग्यवन फ्रांसीस शेवराच्या विनोतीन आमकां बरेपण तूं घडोवन हाडटलोय आनी आमचें भितरलें जिवीत तुज्या जाणवायच्या उजवाडान आमी तें जियोंक लागतले. हांव खूब जाणांनी आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा, त्या सगळ्यां पासून आमी मागता. तरेतरेची विनंत्यो आसात त्यो. आनी जीं कोण ह्या तेर्सान भाग घेतात तांकां उदीक तुजे गोठायन भर, तांकां पेकोवणी दी कुडीची मोनाची आत्म्याची आनी तांचें जिवीत तांच्या कुटुंबांचें जिवीत सुफळ कर. सतमानतान देवाक सोरपोदिता बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुजणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्यातल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारिकान जल्मलो, पोंस पिलाताक कोस सुसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोद पळयता देवाच्या वसल्याक बसला, तोय तांच पिल्या आनी मेल्ल्यांची मुनसरी करूंक येतलो. सोद मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें बक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सजनाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ, बोरवासो, प्रिती मोग ह्या 3 ओत्मीक गुणांनी सायबिण मायन, सान फ्रांसीस शेवेरान, सांत इनास दी लॉयलान, सांत जुजे वाझान, सांत मारिया बर्तिला बॉस्कार्दीन आनी सगळ्या संत भक्तांनी आपलें जिवीत हे परी जेजूच्या खोलायेंत सारलेलें आसा. तर आमकांय ती खोलाय येवच्याक आमी तांचे कडेन मागया आनी विनंती करुया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडत दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. रमांमध्ये कुटपेन बोलले सर्विस पोर्चुठाय सावस्त्रमदन सुदैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. बागेचे बरे देवाचे माये, आपापल्या हाते नदी कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमांमध्ये कुटपेन बोलले सर्विस पोर्चुठाय सावस्त्रमदन सुदैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. बागेचे बरे देवाचे माये, आपापल्या हाते नदी कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमांमध्ये कुटपेन बोलले सर्विस पोर्चुठाय सावस्त्रमदन सुदैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. बागेचे बरे देवाचे माये, आपापल्या हाते नदी कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता.
ल्यूक 1:28. ती असली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाची चड पुरबायेचे सर्वेस्पर तुजे सोबे आसा. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायच आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुक्षितांव, तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची देवाची माये, आनी बापयाक नती कर, आतां आमच्या आमच्या वेळार. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगत बरे देवाची माये, आनी बापयाक नती कर, आतां आमच्या वेळार. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगत बरे देवाची माये, आमी बापयाक नती कर, आतां आमच्या वेळार. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये, आमी बापयाक नती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये, आमी बापयाक नती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये, आमी बापयाक नती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये, आमी बापयाक नती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये, आमी बापयाक नती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये, आमी बापयाक नती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये, आमी बापयाक नती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. म्हणून बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां उज्यांतली, सगळ्यांक स्वर्गारोस भोग करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझबेथीन मारियेचें नोमान आयकुना फुडें जे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक चुकलेल्यांक मुक्षितांव, मुक्षितांव, तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्प तुजे तांय आसा, उसरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगत बरे देवाची माये, आमी बापयाक नती कर, नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा उस्रामदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा उस्रामदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा उस्रामदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा उस्रामदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा उस्रामदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा उस्रामदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगत मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा उस्रामदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा उस्रामदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा उस्रामदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मुळमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगो सामका आमची पातकां निवार आमकां पडतल्या उज्यांतली सगळ्या स्वर्गारोर भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोषाचो मिस्तेर बेल्या नगरांत दुर्बलपणान जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खावणावळींत स्वाद नासली देखून तिणेन ताका फाळेंनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे तांसा उसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो उजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जे तांसा उसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो उजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जे तांसा उसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो उजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जे तांसा उसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो उजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जे तांसा उसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो उजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जे तांसा उसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो उजो पूत जेजू भगेंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर जे तांसा
उष्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो जो पूत जेजू बघेते बरे देवाचे माये बापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जेतांसा उष्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो जो पूत जेजू बघेते बरे देवाचे माये बापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जेतांसा उष्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो जो पूत जेजू बघेते बरे देवाचे माये बापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जेतांसा उष्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो जो पूत जेजू बघेते बरे देवाचे माये बापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जेतांसा उष्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो जो पूत जेजू बघेते बरे देवाचे माये बापया हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मुखाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां देवच्या वर्सां स्वर्गारोर भोग करून चड गरज असलेल्या चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती परमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समर्पूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान रे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो जताय आसाव उसऱ्या मोदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू बघेते बरे देवाचे माये बापया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो जताय आसाव उसऱ्या मोदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू बघेते बरे देवाचे माये बापया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो जताय आसाव उसऱ्या मोदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू बघेते बरे देवाचे माये बापया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो जताय आसाव उसऱ्या मोदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू बघेते बरे देवाचे माये बापया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो जताय आसाव उसऱ्या मोदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू बघेते बरे देवाचे माये बापया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो जताय आसाव उसऱ्या मोदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू बघेते बरे देवाचे माये बापया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो जताय आसाव उसऱ्या मोदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू बघेते बरे देवाचे माये बापया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो जताय आसाव उसऱ्या मोदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू बघेते बरे देवाचे माये बापया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो जताय आसाव उसऱ्या मोदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू बघेते बरे देवाचे माये बापया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेन बोलले सोर्वेस्पो जताय आसाव उसऱ्या मोदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू बघेते बरे देवाचे माये बापया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
mo ima Bapa kani Puta kani Povit Atmya. Adi आता आणि सदा सदाकाल आमेन. O माझ्या मोगाच्या जेजू, Bugos ang kipat niwaram ka pradyaw yanti, Tagdaw siyang swargaror, Bokorun sorgorod asleल्या. पांचवो संतोषाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रे मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुळे कृपेन बोलेले सुरेस्पो तुझे थंय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पो जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन बोलेले सुरेस्पो तुझे थंय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पो जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन बोलेले सुरेस्पो तुझे थंय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पो जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन बोलेले सुरेस्पो तुझे थंय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पो जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन बोलेले सुरेस्पो तुझे थंय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पो जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन बोलेले सुरेस्पो तुझे थंय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पो जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन बोलेले सुरेस्पो तुझे थंय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पो जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन बोलेले सुरेस्पो तुझे थंय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पो जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन बोलेले सुरेस्पो तुझे थंय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पो जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे कृपेन बोलेले सुरेस्पो तुझे थंय आसा, उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पो जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्या. आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां मरणांतल्या उज्यांतली, वचूंक स्वर्गार वो करून चड गरज आसलेल्या. पान 214 T23. संसाराचे सदांच्या मोगान आसलेले सानुना कर्माय मोगाचे पामाये योमाये
यो गे आमकां तुज्या पांच उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. मातयो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सुर्ग गळ्ळो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो घेवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. हो म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे रायज आमकां यो. तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकरायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर नती कर. आतां आनी आमच्या मजोडाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर नती कर. आतां आनी आमच्या मजोडाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर नती कर. आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर नती कर. आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर नती कर. आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सोदव आनी सोदवी तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर नती कर. आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर नती कर. आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सोदोवी आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर नती कर. आतां आनी आमच्या मजोडाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सोदोवी आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर नती कर. आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सोदोवी आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर नती कर. आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आबाप्या खातीर नती कर. आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी आतां आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां. निवार आमकां पडसल्या उज्यांतली. स्वर्गार भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्र्यांत जेजूची आपोरगुटणी जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती पोरमणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दोन एकान 4 ते 6 कळशे जाताले.
आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो जेताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो जेताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो जेताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो जेताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो जेताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो जेताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो जेताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो जेताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो जेताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो जेताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां गोंयांतल्या उज्यांतली वर्सुका सगळ्यो स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परकोटणी मार्कू 1:14-15. जुवावांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचताय आसा
ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच जताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच जताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच जताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच जताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच जताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच जताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाकडे उजाडली वर सगळ्या सगळ्या बो करून गरज असलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामोळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लुकलुकीत दोवी फूल जाली. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर्ट जाय आसा ओस्ट्रियामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन मोयमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आधी आता आणि सदा सदाकाल आमेन ओ माझ्या मगाच्या जेजू भुगोस आमका आमची पातका निवार आमका कोणाच्या उजांतली वर्षाला स्वर्गार बो करून चढ करत असलेल्या पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानांची स्थापनी ल्यूक 22:19-20 जेजून उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सुमेन देव जेतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंते देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सुमेन देव जेतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंते बरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सुमेन देव जेतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सुमेन देव जेतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सुमेन देव जेतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सुमेन देव जेतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सुमेन देव जेतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सुमेन देव जेतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सुमेन देव जेतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सुमेन देव जेतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदाकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सोका सगळ्यो आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्या दुसरो कडवो घेवया तुझे स्पीड माये ओरोड्या दिसली गोरीब गोरवा राखण्या ओलोयली तू वोडा खोतकोत्या संसार पोर कोटा तुझ्या दिसण्या
तुझ्यात गोपा पाव माये यो माये गेयंका तुझ्यात गोपा. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर. गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4 ते 40-5. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटल्या रोगताच्या दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तूत शिश्या सुशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या आजचें नांव पवित्र जावं. आमच्या राज्य आमकां येवची कशी स्वर्गाच्या संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमांमध्ये कृपेन बोलले सरेस पोजे टायशा अष्टामध्ये सदोन सदोचा पूज जेजू. भगत मरिये देवाची माय आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमांमध्ये कृपेन बोलले सरेस पोजे टायशा अष्टामध्ये सदोन सदोचा पूज जेजू. भगत मरिये देवाची माय आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नवांमध्ये कृपेन बोलले सर्वेस पोजे टायशा अष्टामध्ये सदोन सदोचा पूज जेजू. भगत मरिये देवाची माय आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नवांमध्ये कृपेन बोलले सर्वेस पोजे टायशा अष्टामध्ये सदोन सदोचा पूज जेजू. भगत मरिये देवाची माय आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नवांमध्ये कृपेन बोलले सर्वेस पोजे टायशा अष्टामध्ये सदोन सदोचा पूज जेजू. भगत मरिये देवाची माय आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नवांमध्ये कृपेन बोलले सर्वेस पोजे टायशा अष्टामध्ये सदोन सदोचा पूज जेजू. भगत मरिये देवाची माय आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नवांमध्ये कृपेन बोलले सर्वेस पोजे टायशा अष्टामध्ये सदोन सदोचा पूज जेजू. भगत मरिये देवाची माय आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नवांमध्ये कृपेन बोलले सर्वेस पोजे टायशा अष्टामध्ये सदोन सदोचा पूज जेजू. भगत मरिये देवाची माय आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नवांमध्ये कृपेन बोलले सर्वेस पोजे टायशा अष्टामध्ये सदोन सदोचा पूज जेजू. भगत मरिये देवाची माय आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नवांमध्ये कृपेन बोलले सर्वेस पोजे टायशा अष्टामध्ये सदोन सदोचा पूज जेजू. भगत मरिये देवाची माय आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा पापटाक आनी पवित्र आदी आतां आनी सदा सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली पवल्या स्वर्गारोर भोव करून स्वर्गरोध आसलेल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्यो मस्कऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेर बोंड मारूंक लायले. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू. भगत मरिये देवाची माय आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू. भगत मरिये देवाची माय आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू. भगत मरिये देवाची माय आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय असा ओस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझं पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये अगप्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय असा ओस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझं पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये अगप्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय असा ओस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझं पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये अगप्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझं पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये अगप्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझं पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये अगप्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझं पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये अगप्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझं पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये अगप्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातका निवार आमकां पुणतल्या उज्यांतली तुगल्या आत्म्या स्वर्गारोर भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मातयो 27:28 ते 29. तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी राज निवासान जेजूक व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पोलतूण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नमान तुका. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरेक पेंबलेले सुरेश पोचतायसा उष्ट्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूजेचो बघेते मरे देवाचे माये अगप्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंबलेले सुरेश पोचतायसा उष्ट्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूजेचो बघेते मरे देवाचे माये अगप्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंबलेले सुरेश पोचतायसा उष्ट्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूजेचो बघेते मरे देवाचे माये अगप्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंबलेले सुरेश पोचतायसा उष्ट्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूजेचो बघेते मरे देवाचे माये अगप्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंबलेले सुरेश पोचतायसा उष्ट्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूजेचो बघेते मरे देवाचे माये अगप्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंबलेले सुरेश पोचतायसा उष्ट्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूजेचो बघेते मरे देवाचे माये अगप्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंबलेले सुरेश पोचतायसा उष्ट्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूजेचो बघेते मरे देवाचे माये अगप्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेंबलेले सुरेश पोचतायसा उष्ट्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूजेचो बघेते मरे देवाचे माये अगप्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरेक पेमलेले सर्वेस पोचतायसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेमलेले सर्वेस पोचतायसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उजांतली वर्षांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्या. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुजनीस दितात. ल्यूक 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या म्हणल्यार जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरमायक भाशेन गोल्गोथा. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच हेटाय आसा वस्त्रामध्ये सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू. भाग्यते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच हेटाय आसा वस्त्रामध्ये सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू. भाग्यते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच हेटाय आसा वस्त्रामध्ये सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच हेटाय आसा वस्त्रामध्ये सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच हेटाय आसा वस्त्रामध्ये सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच हेटाय आसा वस्त्रामध्ये सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच हेटाय आसा वस्त्रामध्ये सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच हेटाय आसा वस्त्रामध्ये सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच हेटाय आसा वस्त्रामध्ये सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच हेटाय आसा वस्त्रामध्ये सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्मा आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उजांतले वर्षांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40-6 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस तुज्या ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या हाते दती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां इमर्तल्या उज्यांतली सगळ्यांक स्वर्गारोर भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो कडवो घेवया. कोरमाये तू आमचे चुचुरे बागोया काळजाचे आवडे पयस कोराची विना मेरे ताकुशी कोयसोगीचे पावडे पामाये यो माये गे आमकां तुझ्या गोपान पामाये यो माये गे आमकां तुझ्या गोपान. 5 ओर्काचे मिस्तेर. पयलो ओर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो तो हांगा ना. ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे टाय आसा श्रमादे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगते मरे देवाची माय बापयां खातीर ती कोर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे टाय आसा श्रमादे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगते मरे देवाची माय बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुजे टाय आसा श्रमादे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगते मरे देवाची माय बापयां खातीर विनंती कोर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा स्त्रियांमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाची माई आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा स्त्रियांमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाची माई आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा स्त्रियांमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाची माई आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा स्त्रियांमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाची माई आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा स्त्रियांमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाची माई आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे ठांय आसा स्त्रियांमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाची माई आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे ठांय आसा स्त्रियांमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगवंत मरिये देवाची माई आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां मरणांतल्या उज्यांतली वर्सां स्वर्गारोन भोग करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ओर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोमयान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू.
नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य येशू मागे बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य येशू मागे बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ माझ्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकल्या औषधांतली स्वर्गार भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून बसायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदुतांचो इतिहास 2:2 अवचितूच झणझणीत वाऱ्यासारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू देवाची माय आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ माझ्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकल्या औषधांतली सगळ्या आत्म्याक स्वर्गार भोग करून चड गरज आसलेल्या. चवथो अर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18 म्हजी तुवें संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान वरे कृपेन बोलले सरेस्पोर तुझे तायेसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर तुझे तायेसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तयाचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तयाचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तयाचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तयाचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तयाचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तयाचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तयाचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझ्या तयाचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ माझ्या मगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकमेकांच्या उज्यांतली सरकारावर भोव करून सोड करत. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणान दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल, चे पांयां तोडा आसलो चंद्रीम आनी चे माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे रायज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पचिताय आसा. वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पचिताय आसा. वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पचिताय आसा. वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पचिताय आसा. वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पचिताय आसा. वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पचिताय आसा. वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पचिताय आसा. वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पचिताय आसा. वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पचिताय आसा. वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू बघेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पचिताय आसा.
ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूत जेजू बघेते बरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार मेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकुणत्या उज्यांतली वर्सांक स्वर्गारोन भोव करून स्वर्गरत असलेल्या थोडी कोडयो ओगेपणांत सारया. ह्या मागण्याचो परिणाम आमचे जालोलो आसात. आनी न्हयच आमचेर पूण आमी सगल्यांक आमच्या भाव भयणींक आख्ख्या संवसारांत जियेतात तितल्यांकूय जेजूच्या ताब्यांत केलेली आसा. तांच्या जिवितांत नवसरणी हाडून जेजूचो पाट लावन ताच्या मूल्य मनांत धरून काळजान जिवंक तांकां मदत करूंक आमी मागलेले आसा. शांतीन ती सगळीं जाणां जिवं आनी उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान अदीक आनी अदीक देवाचें राज तांचे भितर आयलां म्हणून ताणें त्या शांतींतल्यान सगळें करपाचें म्हणून ही कृपा तांचे पासत आमी मागलेली आसा. ती तांकां देवान दिलेली आसा आनी आमकांय दिलेली आसा. नमान राणये काकुळचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी रेवेची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थांव. आमचे दोयाळचे नातनी तुजी काकुळची नोंदण घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ तुलो बांकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भगवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसयला ते आमकां फावो जावच्या. मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंत्यांक वार मरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटपलेले आसा ताची देख घेवनशी आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळोशे कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर ए बोकण वाड्यांक वार मारये केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपान मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार. तुवें आलासरो दिनासतना उरलो म्हणून पातयेवन ह्या बोरमाश्यान हांव येता तुजे वेंगेंत हे आंकवारी म्हजे माये. हांव येता तुजे सुरशीं तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखीवंत हे देवाच्या पुताचे माये बेपरवा करी नाका म्हज्या मागण्याची पूण दयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफळ तें कर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. ओया ताच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान दोर धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयली शेवटिता. हीन ओलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राम आनी ताचे सोस्ते खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. संस्कारा कितल्या वर्त्या सासांगी नमन करता. सोडून देव नागल्यो रिती सेवा दोन नवो
संसर्गो खाली पोना मानिया सजना सजना तुवें ताका सुर्गीचो उणो दिलो सगळ्या स्वराचो उणो तो मागुया देवा एका ओचपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबून आसणाच्या सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा